मुंगोल गँगवॉर प्रकरणा भितर 10 जाणांनी दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्लो ताजेर युक्तिवाद कंप्लीट जाल्लो आसा आनी 12 तारखेक हाजेर निवाडो जातलो। त्याच बरोबर आनी 3 जाण आरोपी जे आसात तांणी जामिना खातीर आतां परत अर्ज केल्लो आसा आनी ताजेर जो युक्तिवाद आसा हो 12 तारखेच्यान ताजेर युक्तिवाद जातलो। दोन्ही पक्षाचे तर्फेक हाजेर युक्तिवाद जालो आनी आरोपीचे वतीन तांच्या वकिलान मांडलें की आपले आरोपी आता जामिनाक पात्र आसात सो तांकां जामीन दिवची। त्याच बरोबर सरकार पक्षातर्फे वकिलान सांगलें की हे जे आरोपी आसात हे गुन्हेगारी वृत्तीचे आसात ताका लागून तांकां जामीन दिवचो न्ही, कारण हे जर सुटले जाल्यार विटनस जे आसात तांकां घेवपाक शकता, तांचेर दबाव हाडपाक शकता, ताका लागून तांकां जामीन दिवचो न्ही अशी मागणी केल्ली आसा। तातूंत भितर सद्याक वॅली डिकोस्टा, अमर कुलाल, वासू कुमार, मोहन अली, जॉस्टन फर्नांडीस, सुनील गिलावर, आशा शेख, गौरांग कोरगांवकर, राजेश वर्मा, प्रकाश वर्मा आणि हांचो जो युक्तिवाद आसा हो कंप्लीट जाल्लो आसा 10 जाणांचो। आनी 3 जाण म्हणजे अविनाश गुंजीकर, धनंजय तलवार आणि अक्षय तलवार ह्या तिगांनी आतां न्यू जामिने खातीर एप्लाय केला आसा। सो 12 तारखेक हांचेर 12 तारखेक पयलीं जे 10 जाणांनी केल्लो ताचेर निवाडो जातलो आनी हांचो युक्तिवाद चालू जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव कुमार।